आज सकाळी 9 सुमार चिंबल जंक्शनाचेर आयज एक फोंडाचे आनी पणजे बस वताले आनी त्या बसीत एक 7-8 पॅसेंजर आशिल्ले आनी ही बस ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान ही बस आहा तेणी सायडीक घेवपाचो प्रयत्न केला आनी चिंबल जंक्शनचे फ्लायओवराचें जे काम चालू आसा थंय सायडीक ती बस खड्ड्यान गेली आनी बस पडली थंयसर आनी मेन गजाल आसा म्हणल्यार हे जे पॅसेंजर आसले 7-8 जाणां तांकां व्हडलेशें कितें लावंक ना 2 पॅसेंजर तांकां मायनर इंज्युर्ड जाल्लेले आसा आनी सगळ्यांक सुखरूप भायर काडलेले आसा आनी 2 जाणां तांकां GMC मायनर ट्रिटमेंटा खातीर धाडलेले आसा. दुखी रावन म्हणून हांवें सगळ्या लोकांक उडोवचें पडटा म्हणून सायडीक केलें उपाय ना म्हाजे. आनी बसीन कोण आहले आनी भुरगे कितें आसले 10 जाण पॅसेंजर कंडक्टर आसलो हांव फाटल्यान आशिल्लो गाडी देंवता थंय ब्लॉकार उरलेली गाडी देंवता ताजो सकयली ती अचानक भायर गेली आनी हांव म्हाका कांय खबरूच ना गाडी पडली जाली ती सामकी स्लो पडली. हय स्लो एक स्लो पडली म्हणजे अशी स्लोली देंवली ती हे सायडीन आसले पॅसेंजर ते हे सायडीन सगळे सकयल रिझन म्हणटा तो ब्रेक फेल जालो म्हणटा आपलो ब्रेक लागना जालो म्हणटा आनी आपल्या ती फुडें मारची पडचे म्हणटा लेफ्ट अशी खायन घातली म्हणटा. हे न्हू काम जायसर न्हू मातशें न्हू स्लो आसूंक जाय. इनेच्यान अशी गाडयो फास्ट गेल्यार न्हू प्रॉब्लम जाता आनी कित्याक आदी पासून खूब सारे लोक मेलेले आहा आतां खूब एक्सिडेंट जाता ना न्हू मात कितें जाता गाडयो कितें आसता कंजेशनाक लागून गाडी स्लो वयता न्हू म्हणून एक्सिडेंट जालो जाल्यार पासून व्हडले पेट्रोल इंजिन दिवपाक जायना कोणाक कळ्ळें. मागीर एक पाट जालें न्हू आनी हो ट्रीप चालू जालो मागीर खूब बरें पडलें लोकांक कळ्ळें. आनी हें जालां तें मातशें आमकांय बरें दिसता पळोवपाक पण तेजो ब्रेक फेल जालो कळ्ळें तें अनएवॉयडेबल सिच्युएशन. हेजें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जालां आसा फक्त एक लेनीचें काम उरलें आनी दुसऱ्या लेनीचें फक्त डांबर घालपाचें उरलें तें घातल्या उपरांत मागीर बेगींतल्या बेगीन फ्लायओवर ओपन करपाचें तेणी सांगलेलें आसा. आनी ही आतांची अपडेट स्टुडंटा खातीर चिंबलच्यान रुपेश राव.